आज आमी सगळीं हांगासर एकठांय जाल्या देवाक ताच्या बरेपणा खातीर दिन वासूंक. भाव भयणीनो, भाग्योंत पावलू तेसलोनिकरांक बरोवन आपणाचे पयले चिटीन 5वे आवेस्वरान 16 ते 18वे वडींत आमकां ही उतरां मेळटात. 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18. Rejoice always, pray continuously, and give thanks to God in all circumstances. सोबीत उतरां. सदांच संतोष भरीत जायात, थांबोन आसतना मागणें करात, सगल्या घडीतांनी देवाक दिन वासात. तर भाव भयणीनो, हे वरोस आमकां सगल्यांक देवान जायतें बरेंपण दिलां. ताचे खातीर आमी देवाक दिन वासूंक आमी हांगासर आजायल्या.